Yes, sister. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आर्गां तुका जेसू, मोहिमा तुका जेसू. स्वर्गीच्या बापा जेसू, आमच्या सोडवंडरा आणि पवित्र आत्म्या, आर्गां तुका, मोहिमा तुका. जेसू, हो दीस तुवेंनूच घडून हाडला. हो दीस आमकां तुवें फावो केला. तुका मोहिमा दिवंक, तुका दिनवासूंक आनी तुजें उतर आयकूंक तुवें आमकां सगल्यांक हांगा एकठांय केल्यांत. एक एकल्याच्या नांवान तुवें आमकां आपयल्यांत. तुजें उतर जावन आसा जिवें उतर. समृद्धीचें पुस्तक सदांच आमच्या ओंठांचेर आसूं. सगळें बरयलोलें आसा तें आमी वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर आमी नियाळ करूंक गरज. तेन्ना सगळीं आमचीं कामां शांती पावतलीं आनी आमकां येश मेळटलें. हेंच उतर आमकां पेकोवणी दिता. हेंच उतर आमकां धीर आनी बळ दिता. आमच्या जिवाक विसव दिता. ओत्मीक जेवण आमकां दिता. शांती दिता. आनी हें उतर आमकां साफ आनी शुद्ध करता. खरेंच देवाचें उतर जिवें आसा. बोलिश्ट तें दोनूय वाटांनी पाजलोलें तरवारी परस रोमता. तर ह्या दिसा हे घोडेक भयण फातिमा पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमकां हें उतर दितलें. हें उतर आमी परतून परतून आयकून ताचेर नियाळ करून आमच्या जिवितांत तें वेव्हारांत घालुया. आनी जेजूच्या राज्यांत बरीं तोखता तसलीं फळां दिवंक आमी तयार जावया. कित्याक हेंच जेजूक चड मानवता. पवित्र आत्म्या, आमच्या सगल्यांचे कान आनी दोळे उक्ते कर. हें तुजें उतर आमकां आयकून आयकून भावार्थ येवंक. हे मागणी हांव करतां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. Jesu Amen, amen. Praise Jesus. जेसू कारगा जेसू सगळ्यांक कारगा. बरी सांज दिवं. जेसू कारगा. गवायकी आहाय कोणाकडे देवार दिवपाक? जेसू कारगा. हांव एक गोवाय दिता. म्हणे आतां मुगे बर्ड्सांच हांव तुमी कांय म्हणा काय. एक्चुअली जालें इट्स लायक जस्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड यू नो. कित्याक काय म्हळ्यार देव आमगे मागणी आयकोता. हांव एक जालें 2-3 वीक जालें हांव एक आमगे हिंग एक आयलँडार गेलोलें. आयलँड म्हळ्यार बेश्टे मॅन मेड आयलँड तें लुसेल. थिंग मुगो सगळे मुगे मिटुवांकू केजींक घालून दवरलें. सो थिंग हांव गेलो तेदोन हांवें थिंग चोयलें आनी आतां हिंग सांग गोरमी ओके. आनी तेंगे बाऱ्या मुगो जेवण घायलो ना, उदो ना. तें चोयन हांव साम बेजार जालें. मागीर हांव थिंग एक दुकान आहलें थिंग गेलें कितें मेट काय म्हूण चोवपा. सो म्हाका कांय मेळ्ळो ना. पूण उदो घेयलें आनी हांवें बॉटलां घायलें आनी हांव तेंकां उदो घालीत रावलें सगल्या वयता थिंगां. मागीर हांवें थिंग एक नंबर चोयलो तेंगे केजीचेर बरयलो आहा तो. हांवें तेंका फोन केलो आनी तेका अरेबिकान सांगिल्लें थिंग म्हणलें तुमी म्हणलें बर्ड्सां बंद करून दवरलें. तेंका म्हणलें जेवण ना उदो ना. तरी कितको न्हू हाराम अशें करून बरें न्हू म्हणलें. इट्स व्हेरी बॅड म्हणलें. तेंगे भाशेन सांगिल्लें हाराम म्हणलें तें. तो म्हणूं लागलो कांय जेवण ना. म्हणना कांय ना तेंका जेवणू ना म्हणलें तेंगे हितून पांजऱ्यान. सो तो म्हणूं लागलो आपूण तेंका आपल्यागे टिमी तेंका तें पडेन पेस्टिसायड आहाय ते डिपार्टमेंटा फोन कोतो म्हूण. सो बरें जालें म्हणटा तेणें तेशें कोन्न सांगिल्लें. हांवें म्हणलें ओके आनी हांव येयलें घारा. बट आय वॉज रेस्टलेस. म्हाका आतां ती मिठू मुगे मिठू आहलो न्हू. सो आय वॉज व्हेरी मच अटॅच टू मिठू. सो म्हाका टेन्शन हांवें देवाको मागिल्लें जेजू म्हणलें प्लीज तेंचे म्हूण मतींग घाल. तेंका ब्लेस कोर तेंगे येयन ते मिठू सगळे मिठूवान जेवण घालपाक. नाल्यार ती मुगे मिठू मोतो म्हूण म्हाका भिरांत. And I was really very much tensed. I was so मुगे सा काळजाचे सा पेज येसो तेंका थिंग चोयन. I was very sad.
कित्याक मुगे आहलो न्हू बर्डू आनी हांव जाणा की तूं हांव तेज मोग कोता ते आनी मुगे ती मिठू तीन बाणे तीन केजी हाय गो बॉर्न कोनू सो कितें जालें लास्ट वीक हांवें तेंक जेवण बी हाडूं लायलें हिंगा आनी हांवें हाडून दवरलें व्हरोन तेंक घालपा म्हूण तें जेवण म्हळ्यार म्हाका बाड्या थिंगा वचपाक कोणा जालो एक वीक जालो बट काल मुगे एक चेड्यान म्हाका वयली म्हूण तूं थिंगा काल हांव गेलें हांवें चोयलें पयलीं गेलें आनी एक पयलींचे आहा थिंग गेलें आनी चोयलें चोयल्या बाये थिंग तांदूळ घाल आनी एकदां आनी हांव हें सयत घेवन गेलें ओके आयदोण सयत घेवन गेलें प्लास्टीक बॉल तितून तेंकां हांव तें घातोलें आनी तितून हांव भितर दवरता म्हूण बट हांव थिंग गेलें न्हू चोयल्यार तितून भितर तेंगे तांदूळ आहलें उदो आहलें जे प्लेसीर उदो नाहलो तितून हांवें उदो घायल म्हूण तूं बट यू नो वॉट I was thanking God. हांवें येयलें घरा आनी हांवें भितरा सांगलें हांवूय म्हळें तेंक म्हळें उदो बी जेवण बी थिंग घायल म्हळें बट इट इज व्हेरी हॉट यू नो आनी तेंक मिठूकू दोताय गो ते म्हाका देखून राग येता तेंचो पूण मागीर पतीपुसान हांव देवा आर्ग दिता बिकॉज गॉड हर्ड माय प्रेज वेदर इट वॉज फॉर मिठू ऑर वॉट एवर इट इज तेका एटलीस्ट जेवण तेणें हाडून घायलें एंड आय बिलीव दे वील कंटिन्यू ते सदां घातोले म्हूण आतां चिंतिलां हांव एंड ऑफ द मंथ वयतलें चोवपा पोत्तून होरें जेवण हांगा उरना तें तेंकां बट ऑल ग्लोरी टू गॉड इन दीस आय रियली वॉन्ट टू ग्लोरिफाय गॉड बिकॉज कित्याक देव आमगेली मागणी आयकोता सो आमी भावार्थ सोडूं जायना ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू गॉड आमेन Praise God. Yes, God. Praise God. Praise God. आणि कोणाक कितें आहा नेटी म्हणटा मुगो कितें आहा म्हणून ना हांवें म्हणना गो I think Janina has. मुगे टेस्टिमनी म्हणल्यार आयच्या दिसा बोर देवान दीस दिलो फाल्यांय दितलो म्हूण हांव भावार्थान उलोयता Amen. Praise God. That is the best part. You know, आम सोगली जिते हाय आज देखून देवान आम वी आर ब्रीदिंग कितू लोक आयच्या दिसा तेन आयचो दिसूच चोयलो ना सो ऑल ग्लोरी टू गॉड वय वय टेस्टिमनी आहा पयर सांग. कितें जालें मांडे हांव मिसा गेलें मिसाक हांवें पर्स घायला सकाळी म्हणजे बॅगान सदां पर्स आसता आनी तेज पयलीं हांव बातीन भायर सरचे पयलें हांव मोडी पयशे आसताय ते बाती लागताय ते भायर दवरता सो फ्रायडे हांवें पयशे काडलेले पयशे काडले 4,000 कितें काडले आनी एटीएम कार्ड आहा लायसन्स आहा पर्स आहा मुगे पेन ड्रायव्ह आहा आनी कितें कितें आहा डॉक्युमेंट आनी हांव ऑफिसान गेलें आनी हांव सदां पर्स मुगे उदो जेवण कितें मोदें खावपा आहा तें काडटा आनी बॅग काडटा आनी कबडान घालता आनी बॅग ते दीस हांवें बॅगान कबडान घालूंकू ना बॅग भायर दवरली मुगे थिंगा आनी म्हाजी पर्स मिस्टर कोणें I don't know. I have not seen, so I don't know. But in the evening, ऑफिसांतले वचोन घरा कडेन बाजारान गेलो कडेन गेलें पर्स मिसींग मेळ्ळें म्हाका तें घेवपा जाय आहलो तें घेवपा मेळोना पर्स चोयत जाल्यार ना आनी हांव अशें करून मातशें बेजार अशें जालें हाय सायबा मुगे सगळीं गेलें एटीएम गेलें लायसन्स गेलें तेजें लायसन्स मागीर म्हाका उगडास केलो देवान तें तुगे लॅमिनेटेड लायसन्स म्हळ्यार लायसन्स ओरिजिनल न्हू म्हूण तुगेलें ओके मुगे एटीएम कार्ड पयशे काडपा आहा तें एक गेलें आनी मागीर आतां हांव चिंतता कितून हें बेजारशा एश को येयली फियर एश येयली एश तितूंतलो तो फोकस काडलो आनी कंटिन्युअस हे सायडीन गायलो आनी स्क्रिप्चर्स म्हणीत रावलें स्क्रिप्चर म्हणनाका तो फोकस बेजारकायेचो आनी तो एश को रागाचो कोणाय काडलो तेजो बीन ते सगळें मुगेली गेलें कंप्लीट गेलें I said Lord now I surrender whoever has taken my purse I bless that person I forgive that person and I love that person Jesus कोणाचे बरे गरजे उचार करून ते पयशे आनी मुगे एटीएम कार्डा कोणाक अधिकार ना आतलो हांव कित्याक एवरी डे I wash my bank account in the blood of Jesus सो मागीर 8 सुमार रातची पावतरी मागीर हांवें एटीएम बंद करपाचें तें केलें हांवें आनी सेकंडली म्हणल्यार मोर I did not focus completely on my purse म्हणून मागीर जेजू म्हणलें तें काडून उडय I don't want to hear but whoever has taken I bless I love him and I forgive that person
आनी ते कोणें वयले तेका बरी गरजेक आनी फुडें तेसलो चोरयेचो हात करून जावं हांवें कवितांतल्यान सांगलें आय वॉज ऑल पीसफूल. थँक यू होली स्पिरीट. आयज बँके वचोन हांवें ATM एप्लाय केलें न्यू. प्रेज जीसस. Praise Praise Jesus. आर्गा जेसूक. You didn't get your money, sister. No. Oh, okay. फर्स्ट मेळ्ळें तें पोतून बट तें ATM कार्ड तें बंद केलें न्हू, ब्लॉक केलें. हय फर्स्ट कांय मेळना न्हू म्हणजे सगळीं गेलें. कोणें वयलें म्हाका खबर ना आतां. तुगे इगर्जेक पोळी सकाळच्या मिसा वयता आसतना कोमी हांव घेवपाक गेलो कडेन फाटल्यान कोणें काडलें जाल्यार तेंय खबर ना. Ah, that is true. Praise Amazing. God. Sister, तुगे Praise testimony, Sister Jonina, तुगे testimony माग यांचो कुडा असेल ते शेद्राक, मेशाक आणि अबेदनेगोचो. म्हणजे ते घालपा आसताय ते दोना ते कित म्हणटाय की आमी हे देवा फुडें ती मुर्ती केलो आसा तेज फुडें आमी आमगे मान बागोवपा नाय, आम तेक नमस्कार करपा नाय. आनी आम जाणाय की जरी तर तुमी आम पुजा घालपा आहाय आम जाणाय आमगे देव आमगे मागणें आयकतलो तो येतलोच. तेज्यान आम सोडोवपा जाता तेक पदवी आहा आनी तेन सोडोयल ना जाल्यार फुऱ्यान तोच आमगे देव. म्हणजे तेंक इट डजंट मेक अ डिफरन्स. देवान तेंक तितून विश्वास आहा निवारू देवाचेर. निवार नाका. सो म्हाका तुगे तें पर्स तुवें म्हळें की मेळना बट यू आर स्टील एट पीस. यू नो I दॅट was डजंट चेंज. completely Yes. peace. आ देवा उतर नाहलो जाल्यार हांव कितू जाणा what is before God and after God. आनी देव आमगे ऐकना मेळना की तू हय. मागिले मेळना ऑल दॅट जाता हय. आहले न्हू बट म्हाका हय. तेंच फुडें आसलें तेंचे आनी ते स्वभावार पयशे कोणाकूय जाल्यार गरजे जाय आसतले. सो तें एक हें दिल्ल्या भाशेन म्हणजे हय. वॉट यू से हें गो म्हणजे कोणाकूय तेजे जाल्यार ते गरजेक हय बऱ्याक दिलें. कोणें चोरलें तेणें तेगे बऱ्या उजार करूं आनी तेका केन्ना आनी बोट दिनाका आसली चोरूंक अशें म्हणलें हांवें कवितांतल्यान. प्रेज गॉड. आणि ते हांव तें चिंता की जायत पाट आम जायत मागणी कोत्ताय जायत आमगे एक्सपेक्टेशन्स आसताय ती मेळनाका. आवर गॉड इज हय. जस्ट बिकॉज तें एक या. पावलो ना तेक लागोन वी डोंट चेंज आवर ओपिनियन अबाउट गॉड. आमगे तो पावर तेसोच आसतलो एंड द सेम लव वी हॅव फॉर आवर गॉड सेम रेवरन्स यू नो ते म्हाका बरो आसा तुगे टेस्टिमनींतल्यान जेजू कारगा. आमगे देव फेथफूल न्हू. येस प्रेज गॉड. Praise God. आयज म्हाका एक सांगता लायक इट्स अबाउट द लॉर्ड्स प्रोटेक्शन तेगे आमचेर सदां यू नो तेगे प्रोटेक्शन आहा आमचेर. सो आमी आज गोवानी हांव सकाळीं मातशें भायर सरलीं मारगांव आनी येता आसतना लायक आमकां सारकें चड सामान आहलेलें बायकारी आमी गेल्लीं आनी हांवूय जायतोच घेवन आहा तेणेय मुखार जायतोच दोले आनी आम ऑलमोस्ट लायक वोसोन येयलीं मारगांव आनी पोतून आमगे घार पावतालीं हायवेचेर आनी हायवेचेर ऑलमोस्ट टर्न घेवन आमी भितू आमगे हिंग येवपा आहलीं. ते फ्रीवेचेर आहलीं म्हणलें आमी आनी थिंग फ्रीवेचेर जायती पाट जायत एक्सिडेंट्स जाताय. आनीक कितें जालें सडनली हांवें चोयलें की मुगे घोवान आपल्यागे बॅलन्सूय अशें कोन्न बायक आमगे हालोलें सारकें आनी तेणें एक हातूय अशें कोन्न वयर काडून सोडे सो एंड तेन्ना कितें जालें खूंय एक फ्रॉग आहलो मिस्ता बायकार आहलो आमी ते नर्सरीचो प्लांट्स गेयल्लीं थिंग आहलोलें वी डोंट नो एनीथींग बट इट सिम्स दॅट वन फ्रॉगान सडनली जंप केलें आनी ते मुगे घोवागे डिस्ट्रॅक्शन हें जालें तेका आनी तेणें हात हालोयलो आनी बायक एक्चुली लायक हिंग थिंग हें जावपा लागोली सारकी आनी फाटल्यान सारकी फ्रीवेयाचेर फास्ट बायक्स येताय आनी तो स्पॉट इज नोन फॉर एक्सिडेंट्स बट जेजू वार्गा एंड वेन एवर लायक आम चोडा देखून पावयच्या वयताय कारां बसोलीं आमगे आम साम 23 आनी साम 91 हे दोन आमगे प्रेयर्स सदां आसताय आनी भायर सरता आसतना देखून लॉर्ड हे म्हाका उगडास आसता की लॉर्ड यू आर गोईंग विथ अस wherever we go. So जेजू वार्गा his protection is always over us आनी तेन्ना पवित्र आत्म्यान मुगे घोवाकूय तें प्रेझन्स ऑफ मायंड दिलें जोरी तर तो नो डावट तेगे हात हें जालो ही लायक यू नो तेणें बॅलन्स सोडलें बट आमको तेणें ते आय सॉ हिम लायक आय लिटरली सॉ की तेगे बॅलन्स आमको बायक तेणें दोलें दोनी हाटीन आनी अगेन ही स्टार्टेड रायडींग इट. So Jesu Praise Varga, God. that nothing happened and God's protection is always over his आमचे आमचे children. बरा सदांच आसताय न्हू. Yes. Jesu Karga, praise God. आणि कोणा कितें आहा शेअर करपाचें?
कोण ना सगळीं कोण आहलो तितल्यांनी उलयलीं सो लेट्स स्टार्ट आर्गां जेसू तेशें कोन्न न्हू Exactly. मुगे हांव पयर न्हू 2-3 दीस जाले हांव चलोन येतालें रस्त्यान सो आमगे हिंग म्हणजे जायते माड आहाय सो कितें जालें चलोन हांव मातशें मुखार पावलोलें 2 न्हू तुट्ट पडलीं जीं एंड मातशें हांव मुखार पावलें ते 2 तुट्ट पडलीं आनी मातशें हांव तो थिंग आहलो जाल्यार मुजे पोटा आहलोलीं सो लायक हांव तुवें सांगिल्लें तशें म्हाका उगड आसयलो की आज व्हडी वेळ आमचे बारा आसताय ते आमकां प्रोटेक्ट कोताय न्हू ते आमकां म्हणजे ते आमचे कितें कांय जावपा दिनाय सो प्रेज गॉड आनी साम 91 आमी सदां म्हणटाय न्हू सो एक घोडी ती आमकां कशें कोन्न वाटायता कसलें वायट जायना जावपा प्रेज गॉड एमेन Praise God. आज Yes. सकाळीं पवित्र आत्म्याक मागलें पवित्र आत्म्या तूं म्हाका उजार कर तुगे उतर दुसऱ्यांक दिवपाक कोणाकूय दिवपाक आनी हांव तुजेर विस्वास दवरता कित्याक तुवें म्हणलो आनी मुगे उतर बरोबर करता तुगे मुनशी म्हूण म्हाका दिये आयज जाल्यार 2 जाण दिलीं येता आसतना बसीन प्रेज जिजस Fatima, praise God. Praise God. Praise God, Sister Pauline. iPhone. Marga. God. हांव Nice to listen to your testimonies. प्रेज गॉड Okay, we'll start, right, Flavi? Yes. Hmm. Sister. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, amen. Father God, we thank you, Lord, for this day, for our lives, Lord. And thank you, Lord, for bringing us once again in your presence. Lord, as we are going to share your word, Lord, Holy Spirit, take complete control of the session. Nothing of me, everything of you, Almighty Father God. Thank you, Lord, for this opportunity to share your word, Lord. And Lord, we are all learning through this word. Help us learn more and more, Lord, and grow more deeper in your word. We give you glory and honor, Lord, for blessing us to share your word and to be witnesses for your kingdom, Lord. We give you all the glory and honor and praise in Jesus' name. Amen. 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 Praise Jesus. Okay, last week I विश्वासीपणाचे okay the पवित्र आत्म्याचे फळ विश्वासीपण so आम्ही first part काबार second part आम्ही let's talk आम्ही आता अब्राहमाचे उलोया कित्याक अब्राहम आमगेल्या बायबलाक विश्वासीपण कोण चड विश्वासी आलो देवा बरे Abraham. And he was called righteous, right? That's the reason Devateka righteousness sa consider kelolani. He was a friend. Righteous mulo kite? प्रामाणिक Pramanik hoy. Pramanik allo deva ge nodrek. Ani devantek pramanik pon dilole. Kityak to devan sangot te sogle sotmantalo ani tege dakoilole watin to soltalo. So let's take Romans 4:16 to 25. So what is strong faith? Strong faith मुळो कितें म्हणजे strong मुळो गोट बावाट तामगेलो न्हू Believing. विश्वास सो आनी देव आमचे भितर कितें जाय देवाक आमगेलो बावाट जायो जो थोडेगात आसत तेसलो जो स्ट्रॉंग आसत तेसलो नूर आलोत दोलोत तेसलो सो हिंगा आमी जेन्ना आमी भावार्थाचे उलयताय तेन्ना आमी जेन्ना भावार्थाचे उलोवपा येता कोणू पयलो एग्जाम्पल अब्राहमा दिताय सारकें सांग न्हू कित्याक अब्राहम वॉज द पर्सन जो बायबलान सांगता की अब्राहम देवागेलो विश्वासी आसलोलो आनी तो देवाचे भावार्थान रावतालो सगळें तो जे कोतालो ते भावार्थान कोतालो कित्याक तेका खात्री आसलोली देवाचे की देव जे सांगता जी बासावणी देवान तेका दिलोली ती तो जाण आसलोलो की देव ती कोतलोच म्हूण कित्याक देवा गेली पदवी आसलो म्हूण आनी तो ते भावार्थान चलतालो सो आमी रोमाकाराक चवथीची तेगेली 16 to 25 for Flavia. Sister Joanina, you're reading it? Okay. 16 to कोंकणी थोडे 20. 16 to 25. हांव रीड कोता हेचे गायली न्हू English कोण कोता? इंग्लीश सिस्टर जॉनिना कोट
करू Yeah, read. म्हणटोच देवाची पासावणी भावार्थाक लागून मेळटा अशी ती एक हुंक्याचें देणे ते आनी अब्रामाचे सगळे संस्थीचे ती जेरूल जाता म्हणजे फकत देवाची सोमूट पावल्या तांचीच न्हय पूण एब्राहामा परी भावार्थ दवरतात तांची ती जाता कित्याक एब्राहाम आम्मा सोमेस्तांचो बापूय तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा खूब राष्ट्रांचो हांवें ताका बापूय केला खरेंच जो देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसा शेव करता त्या देवा मुखार अब्राहामान भावार्थ दवरलो Okay, sister Ingasan Rao Mashe. हम्म. Okay, then we'll go further. So Inga devage uttor amka kit sangota. Devan jo covenant promise dilalo Abrahamak. कित्याचेरी भावार्थाचेर सो देवान म्हणटो देवान बासावणी भावार्थाक लागून देवाची बासावणी भावार्थाक लागून मेळटा अशी ती एक फुक्याचें देणी ते आनी अब्रामाचे सगळे सोस्तीची ती झेरूल जाता तर हिंग कितें सांगत आमकां की हे जो देवागे भासावणी भावार्था लागून मेळटा आनी ती कोणा मेळ्ळोली अब्राहामाक हे तेका फुक्याचे देणे ते आनी अब्रामाचे सगळे सोस्ती ती झेरूल जाता म्हणजे ते आमकां देखून लागू जाता म्हणजे फकत देवाची सोमूत पावल्या तांचीच न्हय पूण अब्राहमा पोरी भावार्थ दवरतात तांची ती जाता सो हे देवा उतर सांगता की जो देवा गेली सोस्तेची ती म्हणजे देवाची सोमूत पावल्या तांचीच न्हय जे देवागे हे कोताय तेंका न्हू एक्ट कृपा आहा तेंका न्हू पूण ही बासावणी सगळ्यांक सगळे एब्राहमागे डिसेंडंट्स पड्या आई तेंकाय बी फाव जाता आनी देवा गेलो जो मानामे दोताय तेंका न्हू पूण जे अनबिलिवर्स जेंटायल बिलिवर्स आहाय जे आपल्यालो भावार्थ एब्राहमा भाशेन दवरताय आनी जे एब्राहमा भाशेन आपल्यागेलो भावार्थ देवाचे दवरताय तेंकाय बा देव म्हणटा तेंकाय ही भासावणी भावार्था लागून मेळटा म्हण आनी तो पवित्र पुस्तकार अशें बरयलो आहा कितें म्हणू खूब राष्ट्राचो हांवें तुका बापूय केला तो देवान ही भासावणी एब्राहमाक दिलोली की तो जायत्या राष्ट्राचो बापूय जातो म्हण सारकें वचन न्हू आनी जेन्ना देवान तेके सांगलोलें ते दोना एब्राहमा मुखार कांयच नासलोलें तो एक सादो मनीस आहलोलो साराबाराबोर सारकें वचन न्हू तेगे ना भुरगें आहलोलें ना कांय ना आनी तो तेदोना 75 वर्सांचो आहलोलो पूण तेणे देवान जेन्ना ताका ही भासावणी दिलोली तो देवा दुबावोंक ना म्हूण तो हालोन दोलो ना की देव कितें सांगता आपूण बापूय जातलो राष्ट्रांचो म्हूण तेणे दुबावण आनी कितें उलोवंक ना कित्याक जो देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसोश्यो करता कित्याक ते खबर आहलोली की देव मेल्ल्यांक जीव कोत म्हूण कित्याक देवान आमकां जिवीत दिला आनी मेलोल्यांक पासून देव जिवीत दीत म्हूण आनी ज्यो वस्तू देव सांगता आपण कोत्तलो त्यो वस्तू आसोश्यो करता म्हणून कितें इन स्पिरिच्युअल ओके I have made it, Dev Sangota, it is written, I have made you a father of many nations in the sight of him, in whom he believed, that is, God who gives life to the dead and calls into being that which does not exist. So, to kit म्हणून सांगता हिंगा की देव मेलोल्यांक जिवीत दिता जिवीत को पुरोन जिवीत दिता आनी देव वस्तूक आपयता ज्यो वस्तू दिसतू आमकां दिसती पणाय पूण त्यो वस्तू आसोश्यो कोत्ता which does not exist okay
In any other way we can explain this? Konkani? दिसता पडना हेचेर आमचो भावार्थ आसूंक जाय. Yeah, spiritually. That is what is faith. So, Inga Dev sangota, then the 18th verse, Amkit sangoti choi. Tuji sosot itli word zateli oshe taka devan dilla utra pormone borvoshache ek kin poryan asu nozo asne tedna. Choi, jedna devan teka ye promise dilolo tedna tej mukar kainch nalle. पण देव त्या कित सांगता पूण देवा गेले होप means what? बरवसो बरवसो तेका एब्राहमाक बरवशाचेर बरवसो आसलोलो एब्राहमाक आनी तो देवाचेर विश्वास दवरतालो की तो देवान जेशें तेका सांगलोलें की तुजी सोसोत इतली व्हड जातेली. देवान तेका सांगलोलें तूं खूब राष्ट्राचो बापूय आपूण जातलो म्हूण तेणें बरवसो दवरलेलो देवाचेर. तेणें बरवशाचेर बरवस दवरलेलो की तो राष्ट्राचो बापूय जातो म्हूण. आनी भावार्थ दवरून तेणें ताका ओगली उणी 100 वर्सां जालीं आनी तो ते भावार्थाचेर वीक पडोना. म्हणजे तो तेजेर दुबाव ना म्हूण तो म्हणे आमचा गोठ आमगे भावार्थ आमी गोठ दोन रावताय न्हू बेजार जावना तो बेजार जावना ना म्हूण तेणें गिव अप करूं ना होय, की सोडून देवान दिवं कितें ना. सांगता हय सोडून दिवं ना. कित्याक तो जाणालोलो की आमगेलो देव पोदवेदार तेकोडे जे मेलोल्यान जिवीत दिवपाक जाता आनी तेज्यान जे कांय नासलोलें तें करूंक जाता. आनी तेगेलो हो भावार्थ आसलोलो देखून तेगेलो भावार्थ आलो ना आनी तेणें आपल्यागे कुडी चोयना आपूण हितू जाणट जाला आनी देव कितें सांगता मगे भुरगीं जातोलीं आपूण आतां मेल्ले भाशेक कूड जाले आपल्यागेली हितू जाणटे जाला बिकॉज तो तेदोना 100 वर्सां आसलोलो. आनी इवन सारा तेदोना 90 years जालोले आनी देवान तेका सांगलें तुगे भुरगो जातलो. पूण तेणें देवाचेर बिलकूल भावार्थ दवरून नाल्यार दुबाव दवरूं ना पूण तो बरवशान रावलो देवाचेर भावार्थान रावलो. ताणें गोठाय घेतली आनी देवाक तो वाकाणी दितालो कित्याक तो जाणालोलो आमगेलो देव आहा तो पोदवेदार म्हूण तो देवाक अर्घ दितालो आनी ते भावार्थान तेगेलो भावार्थ चड घोट जातालो कित्याक तेका पुरी खात्री आसलोली कितें म्हणू की देवाक तो पावर आस म्हूण की जे तेणें आमकां वाचावणी दिल्या ती तो कोतलो म्हणून. Flavia, just go down to 21. Yeah, let me read from 20. Let me read from 20 gal. Okay, 21 no, from 20. from 20. Yeah. देवाचे बासावणे मुखार दुबावून तो पाटी फुडें सरलो ना पूण भावार्थांतली ताणें गोठाय घेतली आनी देवाक वाकाणी दिली. सो तेणें देवागे बासावणे मुखार तो दुबावना ना म्हूण फाटी फुडें सरलो ना पूण भावार्थान ताणें गोठाय घेतली आनी देवाक तो वाकाणूक लागलो. तर आपणे बासायला कितले शाती पावोंक देवाक पदवी आसा म्हूण ताका पूण खात्री आसली. तो जे देवान तेका बासायलोलें तें देव तेका दितलो म्हूण तेका देवा पदवी आहा म्हूण तें करपाक तेका देवाचे पूर्ण खात्री आसलोली. ह्याच पासत ह्या ताच्या भावार्थाक लागून अब्राहमाक देवान आपणाक मानवलोलो केलो. चोय बिकॉज हेका लागोन देवान तेगेलो भावार्थ चोय देवान ते कित केलें. Therefore his faith was credited to him as righteousness. Praise God. So देवान तेगे भावार्थ दोन देवान तेका आपणाक मानवलोलो केलो. अशें जे पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा तें ताचेच पासत न्हय
पूण आमचेय पासत तर हिंगा आमकां कित सांगता पवित्र पुस्तक बायबल कित सांगता आमी जेन्ना तेच भावार्थ एब्राहमाको आसलो तेच भावार्थान आमी तो देवाचेर खोरी रावली दुबाव नासतना ना म्हूण आलोन डोलना आसतना देवाचेर आमी खात्री दोन रावली की बोरवोशान आमी भावार्थान तो कोतलो म्हूण पूर्ण विस्वासान जेन्ना आमी रावतली यू नो दॅट टायम देव आमकांय बी तेसो मानवतलो कित म्हणू की आमी वी आर ऑल्सो रायचस इन फ्रंट ऑफ गॉड सो भावा भयणीनो आमी सगल्यांनी तोजवीज करूंक जाय की आमी एब्रामा भाशेन भावार्थ देवाचेर दवरपाक न्हू बेस्तो आलोन दोलोन मातशें कितें आमगे मातशें प्रॉब्लम जाली आतां चोय सिस्टर जॉनिनान सांगलें आपल्यागे पाकीट सांडोलें सगळे पयशे गेले सगळीं कार्ड गेली बट तेन देवा वयलो विस्वास काडूना ना म्हूण तेन आपल्यालो फोकस त्या पाकिटाचेर दवरुना पूण तेणे देवाचे उतराचेर तो आपल्यालो फोकस दवरलो सो देवाक कित जाय देवान आमकां एब्राहिमा आपयलो कित्याक एब्राहिमाचोन आख्खे संवसाराच्या सगळे नेशनाचेर देवान बेसांव घालूंक आनी देवाक जाय आसलोलें एब्राहमागेले डिसेंडंट्स जे पोर जातली ती सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स सो देवा जाय आसलोलें जी एब्राहमागेली what do you call for descendants in Konkani? सोसोत तेजी सोसोत सोसोत तेजी सोसोत एब्राहमागेली आसतली सो देवा ती सोसोत कितको जाली देवा जाय आसलोलें तेंचेर पूण बेसांवान बोल्लोली आनी देवा नाकालोलें की आमी एशको बेश्टी बसोली आनी लायफ एन्जॉय केलो पूण ना जे देवान दिलां तें घेवन बसोन लायफ एन्जॉय करूं आम देवान दिवना पूण देवान आमकां तें जिवीत कित्याक दिलां दुसऱ्याचेर बेसांवां घालपाक कित्याक आनी ती बेसांव देव आमचेर कितकोन दुसऱ्याचेर बेसांव घातलो जेन्ना देव आमचेर बेसांव घाल ती जे आमकां देव दिता तितूंतलें दुसऱ्याकूय आमी बेसांवां घालूंक देवाक जाय तर भावार्थ इतलो गरजेचो कित्याक आमगेलो विस्वास देवाचेर आनी भावार्थ कित्याक हिब्रूज 11:6 घेया बाबार्था वेरीत देवाच्या कोणाकूच मानूंक जायना Hebrew 11:6. 6 without faith it is impossible to please God yes So हिंगा आमकां ही वर्ड कितें सांगता तिचो हेब्रुवा हिब्रूज 11:6 आमकां कितें सांगता भावार्था विरेट कोणाच्यानूच देवाक कशेंच मानूंक जायना कित्याक देवाची वेतेल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक जोटनायेन सोदतेल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ दवरूंक जाय एमेन तो चोय आमकां हिंगा कितू सुटावें कोन्न आमकां देव आमगे देव आपोस सांगत आमकां की आमी भावार्था विरेक देवाकू कांयच मानोना म्हूण आम कितले लोकां दान दिवं तूं आख्खे तुगे गिरेस्तकाय आहा ती लोकां दी तूं तुगे जेवण लोकां वांट वच आनी हॉस्पिटलांनी बस पूण जेन्ना तुगेलो भावार्थ देवाचेर ना जाल्यार तूं देवा बोरे केन्ना देवाक मानोक जावपाना कित्याक तुगेलो भावार्थ जेन्ना आसा कित्याक आमी जेन्ना देवा बोरे वयताय तेदोना देव आसा म्हूण आनी आपणाक जोतनायेन सोदतेल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ दवरूंक जाय तर आमी कित म्हूण आम देवाचे बरे वयता तेदोना आमी कित म्हूण भावार्थ दवरूंक जायो की जेन्ना आमी जोतनायेन सोदतेल्यांक की when we are we must believe that when we come to God that आमी सोतमानू जाय की देव आसा म्हूण आमचे बाराबर आनी तो कोणा रिवॉर्ड करता तो कोणाचेर बेसांव घाता जो तो इनाम कोणाक दिता जेन्ना ताचेर आमी तेका बाबार्थ जोतनायेन सोदतेल्यांक आनी तो इनाम कोणाक दिता जो मनीस भावार्थ धरून रावता तेचेर आनी तेका जोतनायेन सोदिता with all your heart when you seek him he rewards sincerely when you seek him he rewards those who sincerely seek God
सो आमी जेन्ना देवाक आमगे काळजांसून सोदताय न्हू आनी तेदोना आमकां देव आमचेर बेसांव घालता पूण आमकां तरी तर भावार्थ ना आनी आमी आख्खो दीसभर आख्खी तुमी जेन्ना आमी कित कोताय सगळीं नोयेन कोताय आनी कोण तेस कोताय आनी कित कोताय आख्खो दीस आमी आमगे रोजरां टायम वेस्ट कोताय पूण जेन्ना आमी हितू टायम देवा बोरेक कोताय रावताय मुखार देवा बोरेक आनी आमी भावार्थान माग नाय तेज बोरेक जाल्यार आमकां तुम भावार्थ्यान तुम जेन्ना तुम माग नाय न्हू जाल्यार तुम चिंतिना काय तुमकां एक कितें मेळटो म्हूण देखून देवा बरें दिसोन एक चॉकलेटी देखून मेळटो म्हूण विश्वास दवरनाकाय कित्याक तुमी भावार्थान मागलो ना तुम गोडे थिंग मागताय आसतली पूण तुमगे मोनाक आनी कित घडत आसतलें जेन्ना आमी मागताय सो आमी कितकोन मागो जाय भावार्थान देवा बोरे येयन आमगे काळज तेक भेटोयन आमी देवा बोरेक भावार्थान मागोंक जाय आनी तेन्ना देव आमकां सोगल्यांक इनाम दितलो सो आमी तोजवीत करूंक जाय की आमी देवाक जोतनायेन सोदूंक जाय लेट्स Ephesians 2:8-9 I'll read in English, huh? Okay, read fine. kota. Karan, Reading content? yeah, Okay. read. कारण देवाचेच दयाळायेन भावार्था उद्देशी तुमकां सोडवून मेळ्ळ्या ती तुमीच केल्ल्या प्रयत्नाचो फळ न्हय पूण देवाचें फुंक्याचें देणे हे बाबतीन कोणेच मिजास करूं नये कित्याक आमची सोडवण आमच्याच कोण्या उद्देशी या उपजोना So कोण्या in English, उद्देशी या Corneo, yeah. So in English it says, for it is by grace that you have been saved through faith, and this is not of yourselves, not through your own effort, but it is the undeserved gracious gift of God. Amen. तरी कित सांगता देवा गेली दयालेन भावार्था उद्देशी तुमकां आमकां सोगल्यांक सोडवण मेळ्ळ्या ती आमगे केलो प्रयत्नाचें फळ न्हू आम कांयच केलो ना पूण देवाचें फुक्याचें देणें तेगे कृपा ती आमकां हे बाबतीन कोणेच मिजास करूंक न्हय देव सांगता तुमी जे तुमी कोताय फॉर इट इज बाय ग्रेस ग्रेस मीन्स कृपा देवा गेली रिमार्केबल कंपॅशन आनी तेगेलो फेवर आमगे लायफाचेर जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां देवान सोडवण दिल्या आनी कित्यानी आमगेल्या भावार्थाचेर आनी आमकां लागून न्हू आम कितें आमगे काम केलो ना हितूंक आमगे केसलो एफर्ट्स ना हितूंक आम केसलें काम केलो ना हे मेळ्ळो आमकां पूण ही देवा गेली अनडिजर्वड ग्रेशियस गिफ्ट देवा गेली कितें म्हणा थिंगा फुक्याचें देणें हें आमकां आनी तेजेर आमी मिजास करूंक जायना कित्याक आमची सोडवण आमच्याच कोन्या उद्देशी उपजोना आमगे कोन्या वरवीं कांयच उपजोना सो सदां उगडास दवराय एवरीथींग आमकां देवान जें बी दिलां तें आमगे हेका लागोन मेळ्ळो ना आमकां तें आमकां देवा गेले जेजू लागोन मेळ्ळा तेगे कृपा लागोन आनी आमकां साल्वेशन मेळ्ळा कोणा लागोन थ्रू जीसस we are not because we are righteous, we are made righteous. जेजू मोन आमकां देवाचे नोदरे कोडे आमकां रायचस केलें सारकें व सारकें न्हू आमी जेन्ना आमचो भावार्थ देवाचे घाताय आमगेली पातोक देवान जेजूचे गायले आनी ते पातोक देव जेजून करून आमकां सालवार केली घेवन कित्याक भावार्थ
आमकां कित कोता इट हेल्प्स अस भावार्थ आम कित हेल्प कोता बर जिवीत जियेपाक एक पाटी आमी आलताय दोलताय पोटाय सकल पूण दुसरी आनी वच जाण क्रिस्तांवां आहाय ती जैती वच जाताय भावार्था वर ओदो जाण आमी some of us are overcomers and some overcome. I mean to say आमी ओदो जाणा जे आमचे दुर्बल आमचे कसली विघ्न येताय ती आमी ओव्हरकम कोताय आमी तेजे झुजोन आमी विक्टोरियस जाताय जैती वच जाताय ओदोच जाणा जैती वच जाण कशी सोदताय they have already they some overcome. They have already overcome. So हिंग आमकां कित जाय गरजेचें आमगेलो पावाट सगळीं तुफानां वादळ मोल जे आमच्या जिवितान येता ते आमच्यान कितकोन झगडोन जैत व्हरों जाता आमच्या भावार्थान. So let's take 1 John 5:4. NLT घाल्या सॉरी तुका येना दिसता 1 John 5:4 Flavia. कोंकणी or English तू sister? No, Konkani, sweetheart, Konkani. ना I तू will read in English. NLT म्हणून No, NLT हांव घेता हिंगसो. You just do that. त्या जांकां देवांचे ताणें संवसाराची जैत पेला For every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith. Amen. तो रिंकीत मुटा कोंकणीनी कित्याक जांकां देवान जोल्म दिला तांणी संवसाराचेर जैत व्हेला. आमेन. संवसाराचेर आमी जैत व्हेला ते हे कितें आमचो भावार्थ. सो चोय सो देव कित सांगता every child of God defeats this evil world. Yet जे संवसारांक जे बी जे वायट विघ्न आहा ते आमी जैत व्हेला. कितकोन जैत व्हेला आमच्या भावार्थान. सो देव आमकां सांगता की आमी खंयचे जैत कित्याचे जैत व्हरों जाता कसले वायट विघ्न तेजे आमच्यान जैत व्हरों जाता कितें कोनू आमगेल्या भावार्थान जेन्ना आमी भावार्थान आमी मागताय आमगे दुयेंसां तूं पयस कोर म्हूण इट हॅपन्स जाता केन्ना जेन्ना आमगेलो भावार्थ 100% देवाचेर आसता जेन्ना आमी देवाचे भावार्थान रावताय की हे म्हाका दुयेंस ना म्हूण पयलीं हांव देखून सदां हें कोतालें मुगे स्पॉन्डिलायटीस जाता कोण मुगे पांय दुखोता बट प्रेज बी टू गॉड आय स्टॉप्ड इट. आतां म्हाका देवान भलायकी बरी दिल्या आनी आय एम ब्लेस्ड. जेन्ना हांव मातशें उबें रावता ऑफकोर्स आय हॅव दॅट बॉडी पेन बट वेन आय प्रे जेन्ना हांव देवा कडेन रोजार कोता आनी हांव म्हणटा पयलीं हांव उठोत येता म्हणटा आवय मुगे भेंड दुखोता हात पांय दुखताय उसोटाय बट स्टील वेन आय से गॉड हे तुवें ऑलरेडी वयलें तुवें ऑलरेडी खुर्साचेर हें घेयलें आमगे दुयेंस. आय फील एट पीस. कांय दिसना ती पेनू वयता नाच जाता केन्ना जेन्ना हांवें तें भावार्थान देवाको दिलें मुगे दुयेंस आनी आय एम एट रेस्ट. सो आमी शिको जाय भावार्थान रावपा भाव भयणांदो भावार्थाचे आम जे उलोवपा असो तूं जायते वस्ताय आम दुयेंसांको आम दुयेंसां आसतना आम रोटाय यू नो सम पीपल कित म्हणटाय आतां तेंक कितें जालें हांव वय मुगे पांय मोडलो आतां आनी तें म्हाका उठों जाता हांव जाणटी जालें हांवें हांव केन्ना उठपाको ना. जेन्ना तूं उठपाको ना म्हणटा यू हॅव ऑलरेडी कन्फेस्ड इट अपॉन युअर लायफ. सो जे तुवें केलां देवान कित म्हणलां डेथ एंड लायफ आर इन द पावर ऑफ द टंग and those who love it will eat its fruit. देवान सांगिलां मरण आनी जिवीत आमगेले जिबेचेर आसा आनी जे मनशान म्हणलां की आवय जे मनशाक मोग आहा त्या उतराचो जो तो उलयता तेजो तेणें ती फळां खावची. रायट ऑर रॉंग? सो आमी जेन्ना उलयताय आमी सिंदान उलोवपा जाय आनी इवन आमगेले थॉट्स आमगेली चिंतप आमकां दिसता एक पाटी आम चिंतताय ते कोणा खबर ना म्हूण ना मुजे भाव भयणांदो देवा खबर आहा आमगे चिंतना आम कित चिंतताय ती
एक आमी पाटी आमी पॉझिटिव्ह चिंतून उलयताय गोडे हांव सायाका उलयता आसतलें पूण हांव फ्लावियाची नोसा आयकोता मुगे मोती वी नेवर नो सो तें देखून तुमकां हांव सांगता तें देखून रॉंग तें देखून आमकां पातोक जेन्ना आमी दुसऱ्याचें वायट चिंताय तें सयत पातोक तोंडान उलयत तेंच पातोक न्हू इवन आमी चिंताय तें देखून आमी जें चिंतताय आनी उलयताय तें आमी थीर कोन्न व्हेरी केअरफूल रावपा जाय कित उलयताय आनी आमी कित चिंतताय तें सो हिब्रूज 11:1 सांगोत तें चोया आमी आतां Flavia? ओ फ्लाविया This praise Jesus. Hebrews 11:1 Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. भावात आसप म्हणजे बोरवोशान रावता त्या वस्तूची खात्री आणि आमकां दिसती पडना त्या वस्तूचो विश्वास सो आमची स्क्रिप्चर कित सांगता ती सांगता जी जेन्ना हो भावात आमकां सांगता जे आमी आमगेले लायफान आमकां जाय ते वस्तूची आम बोरवोशान जे रावताय तर भावात आमकां कन्विन्स कोता कित म्हणू की तेजे एक्झिस्टन्स आमकां तें ऑलरेडी जाल म्हूण पूण आमकां तें दिसती पडना faith is the confidence that what we hope for आता एक तुमकां you all know मुगे लास्ट टाइम हांवें सांगलोलें तुमकां I made that imaginations of job आनी ते ऑफकोर्स हांवें चोवूं ना देखून कित्याक ते मुगे भुरग्यान तें पिक्चर कोन्न धाडलोलें I didn't even see that place पूण म्हाका खात्री आसलोली ती प्लेस आस म्हूण आनी देवान म्हाका तें जॉब दिल म्हूण जेन्ना हांवें तो भावाक ते प्लेसीचेर ते फोटवाचेर गायलो आनी हांवें देवा आर्ग दिवपा लागोलें तें म्हाका ऑलरेडी मेळ्ळें म्हूण देवान म्हाका तें दिलें जॉब सारकें वो सारकें न्हू सारकें सो आमी विश्वासान आनी भावार्थान रावूं जाय आनी देवाचे तो भावार्थ दवरूं जाय जो ओकोण भावार्थ आलना दोलना तेसलो गोड तीर भावार्थ देवाचेर की देवा कोडे तें करूं जात म्हूण आतां तुका म्हूण तूं मर्सिडीस जाय कार इफ यू नीड अ मर्सिडीस तुवें चिंतूं जाय आनी इमॅजिन करूं जाय की तूं मर्सिडीस चलयत म्हूण तू चलोयना देखून तुवें गाडी चोयलो ना देखून आसतली पूण तूं तें मर्सिडीस कार तुगे इमॅजिनेशनान तूं तें चलोय आनी देवाचे कोडे तूं आर्ग दिवपा लाग देवा कोडे की तुका देवान ऑलरेडी मर्सिडीस दिल म्हूण आनी यू एक्ट लायक यू आर ड्रायव्हिंग अ मर्सिडीस एंड बिलीव इट इज देर तुजे मुखार आस म्हूण तूं बिलीव कर आनी देव तुका ती मॅनिफेस्ट कोतलो केन्ना जेन्ना आमगेलो भावार्थ खोरें सारको आसत जाल्यार देवाचेर सो ही स्क्रिप्चर आमकां हिब्रूज 11:1 आमकां शिकयता जेन्ना ओदो जाण लोक कित कोताय दे बिलीव इन हेवन स्वर्गाचे ती बेसांव बिलीव कोताय सतमानताय आनी बट सम बिलीव फेथ मेक्स अ डिफरन्स ओदो जाण कित म्हणटा चिंताय भावार्थ डिफरन्स कोत म्हूण पूण भावार्थ isn't only positive thinking. भावार्थ म्हणलो हें न्हू तूं कित पॉझिटिव्ह चिंतिता ऑर तूं बिलीव कोता तूं सतमान दिता की सगळें सारकें जातो म्हूण ना भावार्थ म्हणलो when you're responding to feelings not simply believing God can faith is knowing God will तुगे फिलिंग्साचे वचोन रिस्पॉन्ड भावार्थ आमगेले इमोशन्स भावार्थ आमगे फिलिंग्स म्हणो कित गो आमगेली आमगेली भावनांनी भावनाचेर ओ बेश्टे देवाचे भावार्थ दोन देवाको बाय हें जाता म्हूण तेजे न्हू भावार्थ म्हणलो देव कोतलोच म्हूण जेन्ना आमी भावार्थान रावतलीं की देव तें कोतलो तेक म्हणटाय भावार्थ स्ट्रॉंग फेथ
स्ट्रॉंग म्हणाली गोट भावाड तीर भावार्थ. तीर भावाड is deaf to doubt. तीर भावाड मोठा एक दुबावाक तो बोयरो ते आयको येना दुबावाक कितें सांगत ते भावार्थाक तीर भावार्थाक केन्ना आयको येना and it is blind to impossibilities. कुड्डो impossible म्हणटे कितें तेन्ना आमगे भावार्थ देवाचेर आसता आमी impossible म्हूण केन्ना चिंतूं जायना. We have to think everything is possible because जेजून सांगिला मनशा कोणे ते अवघड जायत पूण देवा कोणे सगळें करूं जात म्हूण सारकें हांव सारकें न्हू. सो फेथ भावार्थ देवाक गेल्या उतराक बिलीव सोथमान दिवन तेगेलें उतर जे सांगता ते खरें म्हूण आमी भावार्थान रावताय. कित्याक देवान आमकां जे प्रॉमिसीस दिले ज्यो बासावणी देवान आमगेले लायफाक आमकां दिले इन द बायबल every promise of God is yes and an amen. Am I right or wrong? Because Yes. देवागेली प्रॉमिस स्क्रिप्चर तू हुंयची घे आनी तुगेल्या लायफाचेर कोर आनी ती तू भावार्थान तुगे लायफाचेर तू आपणायली जाल्यार तें जाता. जायना आसतना केन्ना जावपा ना कित्याक तू ती भावार्थान तुगेल्या जिविताचेर आपणायता देवागेली भासावणी. सो जेन्ना आमी भावार्थान देवागेल्या उतराचेर थीर रावताय everything is possible my dear brothers and sisters. Romans 4:17 आमकां सांगता. Romans 4:17 what he said that is what the scripture mean when God told Abraham, I have made you the father of many nations. This happened because Abraham believed in the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing. I आता तुम कोडोरी सांगिला कित्याक तेगेलो भावार्थ आसलोलो ते देवाचे जो मेल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू तो आस्यो कोता. तो हो त्या देवाचेर अब्रामाचो भावार्थ आसलोलो आनी तो भावार्थ दोन आसलोलो देवाचेर पूण तेणे केन्ना देवाक दुबावंक ना. सो हिंगा देव अब्राहम जाणा की देव सगळें परफेक्ट कोत देखून सगळें देवा गेले देव जें कोता देव आंकडी तिकडी कोना देव सगळें कितें कोत तितलें परफेक्ट कोता. आमगे हुंय तुवें चोयलां बट आमी केन्ना मिस्टेक कोताय केन्नाय देवान केन्ना मिस्टेक केल म्हूण तुमी हुंय चोयल्या? No. He never made, our God never made mistakes. आमगे देवाक तेणे अब्रामाचेर जी बासावणी दिलोली तेगे तो अब्रामागे जायत फेलियर जाल्ले सारकें आसा न्हू. जेन्ना देवान 75 years आसतना अब्रामा प्रॉमिस केल्लो that he is going to be the father of Isaac, he is going to give him bless him with a son. पूण 75 years दिलो ती प्रॉमिस देवान केदोन पुरी केली when Abraham was 100 years old. आम जाल्यार कित कोताली अय गोवान आमकां देवान आत सांगलोली हे जातो म्हूण 75 वर्सां जाली आम 2 वर्सांत म्हळ्यार रोडो कमेस कोताली हुंय गेली देवागे प्रॉमिसू कित्या आमगे लायफान जालो ना हांव कित्या प्रेग्नंट जालो ना देवान म्हाका ही प्रॉमिस दिलोली म्हूण आम अर्जो लागतालोली आनी देवा आमी शेम करूं लागताली. पूण एब्राहमान 75 वर्सां दिलो ती प्रॉमिस देखून एब्राहम घेवन रावल बाळो 100 वर्स जाव पुसार. पूण तेणेय बी मिस्टेक केली. तेका सारान सांगिल्लें वच आनी हागारा बरें न्हीद आनी भुरगीं कोर म्हूण आनी तेणें केलें. दॅट वॉज नॉट गॉड्स वील. ही स्टील डीड हीज फेलियर्स. तेगेले फेलियर जाल्ले पूण देवान तेगेले फेलियर्स उगडास दवरूं ना. द सेम वे देव आमगेले पातोक उगडास दवरना. जेन्ना आमी त्या पातकाची आमी बोगसोन मागताय when we repent to God, God doesn't remember our past. He never keeps our past sins in the record. He forgets everything. So देवान तेशे अब्राहमा गेली पातकां उगडास दवरूना ना म्हूण तेगे फेलियर्स उगडास दवरूना. पूण तेणें तेगेलो भावार्थ चोयलो आपल्याचेर आसतो जो तीर भावार्थ अब्राहमागे आहलो आनी देव कितसो दिता. God is looking for true faith.
देवाक आमचे भितर तोच भावांत जायो जो एब्राहिमाको आसलोलो. देवान कित केलोलें तेगे प्रॉब्लेम अब्राहमान कित केलोलें जेन्ना तेगेलें तेणें आपल्यागे प्रॉब्लेमां चोवना, तो आपल्यागे कोश्ट येताय ते चोवना, पूण एब्राहम देवा चोयतालो. He looked at God, looked to God. आनी तो आनी सारा तेंक भुरगीं जायना आसलोलें. देवागे इंटरवेन्शन नासतना, देव तेंचे भितर मोदी हें जायना आसतना तेंगे भुरगीं केन्ना जावचें नासलोलें. पूण तेणें देवा रेस्पेद दिलो. He respected the greatness of God and had a son Isaac, a miracle birth. Praise be to God. So देवान तेका 100 वर्स जालतेदोना आनी सारा 90 वर्सां आसतना तेंकां देवान एक भुरगो दिलो. आनी तो भुरगो केसलो मिलाग्रीचो, अजापांचो देवान तेका भुरगो दिलो. And he made him the father. Apostle Paul आमकां Romans 4:17 कित सांगता, तो आमकां 2 वस्तू सांगता की God specializes in that no one else can do. आमगेलो देव जे कोणाच्यान करूं जायना ते आमगे देव कोता. कित्याक आमगे देव मेलो देव न्हू. Our God is alive. आमगेलो देव जिवीत आहा, जिवंत आहा. दुसऱ्या देवा भाशेन न्हू, मेलो देव न्हू. आमगे देव आज देखून जिवंत आहा. He's alive. Am I right or wrong? Jesus has resurrected and is seated in the heaven and is coming back soon for us. Praise be to God. So amgelo belona, amgelo deu jita. Ani to potun etalo. Very soon God is coming. Jesus is coming back to take us back. So this is what Paul is saying. Ki amge devachan जाते कोणाच्यान जायना. आमगे देव आमकां जिवीत दिता, मेलोल्यांक जितकोता. तो त्यो वस्तू ज्यो वस्तू ना त्यो he brings it into existence. तू चोय आमगेले जे जायते pastors आहाय, जायते many men of God, they are when they pray, जेन्ना ते रोजार कोताय तेन्ना विजमीत जाताय. सारकें वसान न्हू, मेलो जिवीत जाताय. कोणा सिरियस आहा तेजे रोजार केलें ती बोर जाताय. केन्ना जेन्ना भावार्थान होली स्पिरीट आमगेलो पवित्र आत्मो काम कोता हें सगळें. जेन्ना पवित्र आत्म्यान जेजू जिवंत केलेलो तोच पवित्र आत्मो जेन्ना आमचे भितर आसा आनी जेन्ना भावार्थान आमी रोजार कोताय तीच विजमिता आमच्यांनी करूं जाताय. Amen. So Apostle Paul सांगता की आमगेलो देव मेल्ल्या जिवंत कोता. तो he brings life out of death. तो जिवीत हाडटा मरणांतल्यान. आनी something from nothing. Like हांव सदां म्हणटा, I was garbage, but he made me into something. जे हांव नासलोलें, I was nothing in the eyes of anyone. But देवान म्हाका, he made me into something which nobody thought. कोणाको चिंतूं निकुना हें आनी फातिमान कितें जातोलें म्हूण. Even मुगे own family, they treated me like garbage. कोणा हांव नाका आसलोलें. But मुगे देवान चोयलें की हांव कितू मोलादीक तें. आनी तेणें म्हाका मोलादीक कोन्न दवरलें. So this is all our God who can make from nothing to something. Something from nothing. आमगेलो भावार्थ आमी वीक दवरूं जायना. आमी हे मोतीन दवरूं जाय की आमगेलो देव God more deeply. आमी जाणपा आमगेले देवाक ओळख घेवपा जाय देवाची more deeply. How are we going to grow? How deeply are we going to know God? Through what? कितकोन आम जाण जातोली देव कित्तो आमगेलो. जेन्ना आमी सोदां तेगेलें उतर पाळटली, तेगे आमी उतर आयकतोली. When we hear the word of God and when we read the word of God, आमी तोजवीत करूया सोदां देवागेलें उतर वाचूंक आनी आयकोंक दुसऱ्याको सोन. कित्याक Romans 10:17 says, faith comes by hearing and hearing by the word of God. So आयकोन आनी आमी वाचून देवागेलो भावार्थ आमगेल्या काळजा येता. दुसरो उलोयत तो आनी जेन्ना आमी वाचताय तेंय आमगे कानान आमी आयकताय आनी आमगेलो भावार्थ वाडोत रावता देवाचेर. So
एक एक पाटी आम कित कोताय आमी आमगेल्या प्रॉब्लमा चोयताय पण आमी वी शुडंट ग्लान्स एट आवर प्रॉब्लम्स वी हॅव टू गेज ऑन गॉड आमी आमगेली नोदर फकत देवाचेर दवरूंक जाय न्हू आमगे प्रॉब्लमाचेर ते थंय फातिमा सांगिला तूं डेझला चोयनाका तूं तेका हुर्साचेर चोय जे हुर्साचेर तेणे मरण आमगेले सगळीं दुयेंसां आमगेली प्रॉवर्टी आमगे गोरीबसाण आमगेले दूख सगळे जेजून त्या हुर्साचेर काबार केला सो वी हॅव टू एक्नॉलेज इट अँड रिमेंबर आम उगडासान दोन राव जाय की देवान ऑलरेडी सगळे आमकां दिला पूण आम तें कितकोन घेवपा जाय फकत आमगेल्या भावार्थान तुमकां दिसता की कसलो होप ना म्हणू कितलो भरवोसो ना म्हणू की देवान सगळें काबार केलें म्हणू आमगे लायफान सगळें काबार दिसत तुमकां ना or or never got started am kit mutai amge others and Christian asayti because they are not in the word of God devage utrati nahi to thank you disota आवय आम जालें ते दोसन आमी गोरिबसाणी आहा आनी आम तेशी मोतोली देवान आमगे लायफाक कांय कमेच केलो ना म्हणू ना म्हज बाबय ना विथ गॉड देवा कोडे ऑल थिंग्स आर पॉसिबल सगळें देवाच्यान करूंक जाता you know Jesu, in Matthew 19:26 Jesus devan kit kelle then chedna tenko when he spoke this he said that there is nothing there Jesus sangile ki munsha kode koru zaina astole when we see humanly devan sane ami munis janto choitu amchan te koru zaina it is impossible Jesus kit mole but with God everything is possible देवाको कोरू जायनालोले कांयच ना म्हण जेन्ना अब्राहम देवा चयतालो की देवाच्यान जिवीत हाडू जात म्हण मेलो वस्तूंतल्यान आनी तेन म्हळे आपूण हे देवाचे भावार्थान रावतो म्हण आमेन कोण म्हळे अब्राहम सेड that I am going to believe in that God who can bring life out of death. Imagine Abraham. So we can also believe that आमी तोच भावात घेवन रावया जे अब्राहम म्हणटालो की नाल्यार अब्राहमाच्यान म्हणताले हांव आनी हेचे भावात दवरता हेण म्हाका भुरगें दीत म्हणलोलो 25 वर्सां 75 वर्सां आसतना कोणू 25 वर्सां रावता आसलोलो वी वूड हॅव स्टेड बी फ्रँक विथ मी आम चिंत्ता आसलोली हेणांनी आपल्यान आमकां भुरगीं दीत म्हणलोली एगेन केसो फोट मारली देवान आमकां आम म्हणटा आसली रायट ऑर रॉंग पूण अब्राहम हे 25 वर्स देखून तो रावलो देवाचे खातेन आनी विश्वासान की तेका देव भुरगें दितो म्हूण सो आमी आज कित शिकया लेट्स नॉट लूक एट आवरसेल्फ आमी आमगेल्या जिवितांत चोयच न्हू पूण आनी आमगे प्रॉब्लम्सां चोयच न्हू ना म्हूण आमी म्हणचे न्हू आमी होपलेस म्हूण वी हॅव आरंट हंबल आवरसेल्फ आमी ल्हानविकायेन जियेनाय केन्ना आमगे लायफान सो आमी तोजवीत करूंक जायना वी हॅव टू स्टॉप ट्रायंग बिकम नथिंग आनी आमी सगळे आमी ल्हानविकायेन आमी वी हॅव टू बी व्हेरी मच डावन वी हॅव टू स्टूप व्हेरी लो सकल रावंक जाय आमी आनी आमगेलो देव आमकां वयर काडटलो when we are humble he will lift us up जेन्ना आमी ल्हानविकायेन रावतली तेन्ना आमकां देव वयर काडटलो he will make us something when we are nothing we have to become nothing for God to make us something out of us आमगे भितोयले बरेपण भायर काडूं जातो जाल्यार आमी सदां सकल रावंक जाय देवा बरें amen thank you Jesus strong faith responds to God's guidance धीर भावार्थ देवागेले वाटेन चलता देवा कोडे मागोता आपल्या वाट दाखय म्हण even me I'm praying to the Holy Spirit to guide me to lead me to teach me and what teaches us all these things the word of God देवागेले उतर आमकां सगळे शिकयता as 2 Timothy 3:16 says all scripture is God breathed and is useful for teaching rebuking correcting and training in righteousness so ye devale utor amka shikoita ki ami kit shikoita amka kit वायट ते पयस करपाक
कित बरें आहा तें आमगे जिवितां आपणावपाक आनी आमकां ट्रेन कोता. It trains us to be righteous in front of God. कित wrong आनी कित सारकें बरें आहा तें आमगे लायफां आपणावन देवा बरें एक सारकी जावपाक आमकां देवाचें उतर शिकयता. सो आमी we have to ask, आमी देवाक ती कृपा मागो जायी की आमकां तूं शिकय कित करूं जाय तें. इवन मी आय एम आस्किंग गॉड, हे दिसांनी हांव देवा सांगता तूं म्हाका वाट दाखय कित करूं जाय तें. I am telling the Holy Spirit to lead me, to guide me, and to show me the way. Kit korpa te aaye. Because sometimes we feel we are lost. आम दिसोता आम सांडोली, देवान आम सोडली, पूण देव आम केन्ना सांडना. देव इच एंड एवरी मोमेंट आमचे बारा आसता. आमकां दिसोता आमी तो दोंगर चोटाय पूण आम चोडनाय. देव आमचे बारा चोटा आनी जेन्ना आमकां टायर्ड जाता देव आमकां उबान वता त्या दोंगराचेर. सो तुमी हे भावार्थान रावाय की किसलो दोंगर आमचे मुखार आसो त्या दोंगराचेर चोयना आसतना आमी शिकया आयज देवाचेर आमगेलो फोकस दवरपाक, आमगेली नदर त्या जेजूचेर त्या हुर्साचेर दवरपाक जे जेजून आमकां सगल्या हितूंतली सोडावी केलें. तेणें आमकां सोडवून दिल्या फ्रॉम पॉवर्टी, फ्रॉम सिकनेस, फ्रॉम whatever it is, everything we have been blessed. देवान आमकां सगळें दिलां. पूण तें आम कितकोन घेवपाक जाय देवा बरें आमगेल्या भावार्थान. And as it is, I already told her in Hebrews 11:6 की भावार्थ नासतना आमी देवा बरें वचोन केसलो फायदो ना. कित्याक आमी भावार्थ ना जाल्यार कितें मेळटो म्हूण देखून तुमी मोती देखून चिंतनाकाय. कित्याक जेन्ना आमी देवाक आमगेल्या काळजांतसून सोदून भावार्थान आम देवाको मागतली तेन्ना देव आमचेर बेसांव घातलो. म्हज्या भाव भयणींनो, देवागे बेसांव आमच्या लायफाचेर आसतली. कित्याक आमगेलो देव ही इज अ कव्हनंट कीपिंग गॉड. तो केन्ना विसरना. जे प्रॉमिस तेगेले बायबलाचेर एक एक स्क्रिप्चर आहा, एस एंड एमेन. एक देखून तेगेली बायबलाचेर आहा ती प्रॉफेसी रॉंग जालो ना. एवरीथिंग इज कमिंग ट्रू. एवरीथिंग. आतां तुमचो ह्या संवसाराक कित जाते एवरी डे इट्स earthquake. And Jesus said in the Bible, when all these things happen, they will be happening when these days are coming closer. So आमी आतां कृपा मागो जाय देवा कडेन. तेगेले उतर दिसान दीस आमगेल्या लायफान आमी ते आपणावपाक आनी देवाक गेली ओळख आमगे जिवितान करपाक. कित्याक जेन्ना आमी ऑन भावार्थान जेन्ना ऑन भावार्थान उबी रावताय तेन्ना आमच्यान देवाक आर्गां ना म्हूण वंदन दिवपाक जायना. पूण आमी केदोन देवाक वंदन दिवपाक जाता जेन्ना आमी भावार्थान सोतमान दिताय की देवाक. जेन्ना आमी देवाक ग्लोरिफाय कितको कोताय. बिलिव्हिंग गॉड इज वॉट ग्लोरिफायज हिम मोस्ट इज फेथ. आमी जेन्ना देवाक जेन्ना आमी भावार्थान तेका वंदन कोताय, वाखाणटाय, दिनवासताय. कित्याक भावार्थ आमकां सांगता की आमगेलो देव. देवा आम कित सांगताय, गॉड यू आर ट्रस्टवर्दी. तुजे आमी विश्वास दवरताय. तूं विश्वासी देव. यू आर नॉट अ गॉड कोण आयकोता बयर न्हू आमगे देव. आमगेलो देव जिवीत आसलोलो देव. So सगळे आयकोता. Our God is a spirit, a living God who's with us every moment, every time. आमगेलो देव आमचे बरे आसोता. He's within us. He's dwelling inside of us. How privileged we are. आम कितुली blessed. जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा. Nobody is privileged like that. तो आमकां दाखयता रस्तो. खुंयच्यान वचतो, कित वायट, कित बरें तें. So let's acknowledge this. आमी आमगेल्या not a belief, आमगेले आम कित सोतमानताय तेजे आमी चड उलोवपाक जायना. But in a good, strong God, आमगेलो, we should not talk more about our belief. आम कित believe कोताय तेजे आम चड उलोवपाक जायना. I believe in a good, strong God and then fail to believe him.
आमी कितें म्हणटा आवय आमगे देव एश करून जाता तो इतू व्हडलो तो इतू पदवेदार ते कितू पावर आसा पूण कितें आमी फेल जाताय तेचेर बावाट दवरपाक विस्वास दवरपाक सो आमी तो थीर बावाट दवरून जेजू देवाक आमगेल्या दिनवासुया आनीक यू नो दिस हो थीर बावाट आमकां कितकोन मेळटा हो आमकां मेळटा कृपा दी it's a grace gift of God, which we already said in Ephesians, yeah, 2:8, that it is a gift from God, which we don't even deserve. Amte mera dekun. And Abraham, you know, Abraham is the father of us all. To amso papui, sogle sonsraco. Devan teka Abrahamak father kelolo, de bapui kelolo, akke पृथ्वीचे तेका सैमाचो आणि तो देवाचे भावात दवरतालो आणि तेका देवाचे भावात आहलो की देव न्हू आहलो ते वस्तूचे तो समथींग आउट ऑफ नथिंग जे वस्त कांय न्हू आहलोली तेजे तितूंक देवाच्यान कितें करूं जात म्हण आणि देवा गेल्लो प्रॉमिस देवा गेल्यो बासावण्यो आमकां मेळटाय म्हण केन्ना जेन्ना आमी तेजेर भावात दवरून रावताय देखून And Abraham descendants to everyone that lives with faith like Abraham and believes as he did. Am tege descendants am tege porza kite. Ami tege porza kedo zatai. Chedna ami Abraham bashi amge jivi chietai. Ami devache bhavatan rautai jese. Ketkonu jese जशें अब्राहम देवाचे भावार्थान रावतालो आणि तो देवाचेर विश्वासान रावतालो Amen. I think it's already Amen. 6 o'clock. I'll better wind Yes, up with yes, this. yes. So strong 8:30. faith witnesses God's grace. तीर भावात देवा गेली कृपा आमगे लायफान दिता कित्याक आमी सगळीं साल्वार जाले कृपान देवा गेले Grace can only operate in us through faith. कृपा आमगे लायफान केदोन वर्कआउट कोता जेन्ना आमी भावार्थान रावताय जेजून आमगेल्या पातका पासत ते खुर्साचेर आपल्यागेले जिवीत दिले but it is good until we put our faith where God puts our sins amgelo जेन्ना आमी भावात दवरताय आनी आमगेले पातका देवान खंय गायली कोणाचेर गायली upon Jesus Christ आमगेली पातकां जेजूचेर गायली am I right or wrong आनी देव जेजून आमकां कृपा दिली ते भावार्थाचेर आनी ते ऑन भावार्थाचेर आनी ऑन भावार्थ जेन्ना आमचेर आसता तेदोन आमी कितें कोताय वी होल्ड ग्रेस कृपा देवागेची आमगे लायफा आहा जेन्ना तो ऑन भावार्थ आमचे भितर येता तेन्ना आमी ती कृपा प्रिजनर दवरताय यू नो वी होल्ड इट बॅक कित्याक जेन्ना ऑन भावार्था तेदोन कृपा वर्कआउट कोना So we can never have confidence in our goodness because आमी आमगे लायफाचे कॉन्फिडन्स दवरून आमगे बरेपणाचेर आमच्यान केन्ना रावं जायना आमगे बरे वावराचेर कित्याक आमी पोगले पाटी चिंतीत रावतो न्ही आवय हांवें हें बरें केलो देखून आमकां हें जालें नो इट इज नथींग आमी आमगेल्या भावाट आनी आमगे सोगले आमी जेन्ना आमी चिंततलीं की if we are doing good enough only you know am bor kotay mukedona chetna ami sozmotoni ki sogle deva geli kurpan zat dekon praise God so strong faith respects God's greatness tir bawa devachi podvi dev podvedar mon orkon geta so do you believe that God raised Jesus from the dead तुम सत्वंताई जेजू देवान मोनातून जिवंत केलो म्हणून तुम बिलीव जाताय की देवाच्यान तुमकां हितूंक when you are in the pit तूं सकल पळो आसत तो तुका वयर काडूं जात म्हणून do you believe that so let's if you all are believing let's believe आमगे देवाचे जेजू क्रिस्ताचेर की जेणे आमकां साल्वार केली देवा बोरेक तेणे आमकां देवा बोरेक righteous केली God देव इतुलो मोगाळ सगळे वखदार
तो आम तितुलो मोग कोता. Unconditionally he loves us. God is so good all the time. Amen. God is always on time. देव आमगेलो सदां टायमार आसता. आमकां दिसता हांव पोळें सकल देव आनी ना म्हूण, but no. When we are going through every obstacle and situation in our lives, brothers and sisters, let us remember, Ami Jedna, Amgele Dongor, Ani Coast, Ani Dug, Ani White, Ani Vigna, Ami Pas Jedna, Amge Laifanti, Te Dukode Etai. Tedna Ami Devachir Amgelo Viswas Dorun, Ami Tegelia Shantin Rawong, Ami Shikoza Etege Shantin. We have to rest and in his peace. Let's find rest and peace in God. Kedna, Jedna, Ami Bawartan, Jesu, his written, Jesu Etomund, Esonsara. आम्ही जेजूचो वाट पळोवन रावया आनी देवाचे उतर दिसान दीस आमगेल्या लायफान आमी वाचून आनी आयकोन ते उतर आमगे जिवितान पाळुया आनी चड देवागेले उतरान आमी वाचून आनी शिकोन जेजू ओळखोन आनी देवागेले उतर आमगे लायफान आमी वापरून आनी बरी मनशी जावपाक देवा मोग करपाक आनी आमगे भाव भयणां मोग करपाक तो जेजू आमगे जिवितान जियेत म्हूण दाखोवपाक लेट्स बी एग्जाम्पल्स ऑफ जीसस. Let's be examples and try to imitate Jesus in our life. देव आमची भितो आस म्हूण आमी दुसऱ्या आमगेल्या कोरण्यांनी आनी आमगे मोगान आमी सगल्यांक दाखोवया. And let's find rest and peace as we await the return of Jesus through his word. Amen. 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 God bless us all. Amen. देवागेली शांती आनी सुसेग आमगे सगळ्या जिविताचेर रावंडेपाक देवान आमकां कृपा दिल्या पुरो आनी देवान आमकां दिसान दीस तेज्या उतरान आमकां शिकयल्या पुरो हाव टू बी रायचस, हाव टू गो थ्रू द रायट पाथ इन आवर लाइव्स. Amen. God bless us all. Amen. Praise Jesus. Bless us all. Sister Jonina? Yes, sister. Yes, please go. मोगळ्या बाप्पा तुका केळीत आर्गां दिता हे तुज्या उतरांतल्यान तुवें आमकां जायतीं भावार्थाची पावलां तूं आमची उबार दिता साय देखून हें भावार्थ जावन आसा तुजें उतर आनी तुजें उतर जावन आसा जे स्वर्गांतान तुज्या पुताक धाडून हे संवसारांत तुवें आमकां भावार्थाची ओळख दिली देखून कित्याक भावार्थ तो दिश्टी पडना भावार्थ दिश्टी पडना त्या भावार्थाचेर आमी वाडोंक बाबा आमी हे वेळार तुका उलो मागता आनी हे उतर तुवें आमच्या आत्म्यान रिगवयलाय आनी तें घडून हाडटाय ते म्हूण आमी सोत मानता कित्याक आमची नदर आनी आमचो विश्वास आनी आमचो खाडीस आनी मन फकत तुज्या उतराचेर तें आसूंक दुनिया खरेंच दुनिया तुज्या उतरूय तुवें म्हटलाय भावार्था वेळीत कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना भावार्थ ना जाल्यार आमी सोत मानूंक एकदम अवघड जावन आसा पूण जेन्ना आमी तुजे लागीं मागून तें उतर आयकून हो भावार्थ आमचे वाडोवंक बापा आमी हे वेळार तुवें शिकयलेल्या उतरांतल्यान आमी गोठ जावंक आमी तुजो आदार मागता कित्याक तुवें म्हटलें 2 दुतांनी सिसांक म्हटलें आमचो भावार्थ वाडय तेन्ना जेजून तांकां म्हटलें भावार्थ सांसवां कोणा येदो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार तुमी कसलेय वस्तूक कित्याकूय तुमी उलो मारतल्यात आनी तें तुमचें सगळें घडोवन येतलें असले अखंड भावार्थ दुनिया आमकां मेळूंक आयच्या शिकपांतल्यान तुवें आमकां जायतें शिकयलेल्या खातीर पवित्र आत्म्या आमी तुका केरीत आर्गां दिता हे मागणें कोत्ता जेजू क्रिस्ताचें नांव